उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टेचो विशय परत एक फावट गोंयांत उपरसला. वाहनाक एक समान क्रमांक आसचो म्हूण न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण हेर राज्यांनी पावलां उबारून वाहनांक उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी सक्तीची केल्ली. गोंयांत लोकांचो विरोध आशिल्ल्यान सक्ती करूंक नाशिल्ली. उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टीच्या विरोधांत गोंयांत आंदोलनाय जाल्लीं. उपरांत गोंय सरकारान उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टेचो विशय तात्पुरतो स्थगीत दवरिल्लो. मात नवीन गाडी घेतना उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी लावप सक्तीची केल्ली. गोंय सरकारान आतां उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी लावप सक्तीची केल्या. त्या संबंदान येरादारी खातें कामाक लागलां. गोंयांतल्या सगळ्या गाडयांक एका वर्सा भितर उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी लावपाचें काम पुराय करपाचें येरादारी खात्यान थारायलां. गोंयकारांक आतां तांचे कडेन आशिल्ल्या गाडयांक उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी लावपाची पडटली. उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी लावपाच्या कामांक ऑक्टोबराच्यान सुरवात जातली. उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टी लावपा खातीर हरेक RTO कार्यालयाचें केंद्र आसतलें, अशी माहिती येरादारी खात्याचो संचालक राजन सातार्डेकारान दिल्या. High security number plates is required as per central motor vehicle rules. हे कंपल्शन जावन आसा आनी गोंय सरकार ते आमी इम्प्लिमेंटेशन सुरू करता. 1 ऑक्टोबरच्यान इन्स्टॉलेशन सुरू जातले. सगळ्या ऑफिसांनी आमची 10 ADT ऑफिसीस आसा गोंयान. दॅट इज पेडणे, बिचोली, म्हापसा, पणजी, पोंडा, वास्को, मडगांव, केपें, काणकोण, धारबांदोडा. सो सगळ्या ऑफिसांनी हे इन्स्टॉलेशन सुरू जातले. थ्रू टेंडर प्रोसेस आमी वेंडर सिलेक्ट केला आनी ताचो रेट इज बिटवीन 155 to 372 डिपेंडींग ऑन द कॅटेगरी ऑफ व्हेकल. एंड वेंडर वील पेमेंट एका वेंडराक थंयच करचें पडटलें ऑन द स्पॉट. पेमेंट इज व्हेरी स्मॉल एक्चुली. त्याचे एडवांटेजीस खूब आसा. एडवांटेजीस म्हणजे व्हेकलाक एक प्रोटेक्शन मेळटलें फ्रॉम थेफ्ट. ते नंबर प्लेटी तश्यो काडूंक मेळच्यो ना, तोडून काडच्यो पडटल्यो. ताका रिवेटींग आसता थ्रू वीच कम्स थ्रू ओनली सिलेक्टेड व्हेंडर्स. आणि इट इज अ पेअर ऑफ फ्रंट बॅक नंबर प्लेट अँड स्टिकर ऑन द विंडशील्ड. आनी तातूंत व्हेकल चॅसी नंबर एम्बॉस्ड आसता. सो थ्रू लेजर इट कॅन बी रेड. सो हे मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी नंबर प्लेट आसा. तेजे लुक्स सगळे कडेन युनिफॉर्म आसतले सो दॅट पयसच्यान पासून व्हेकल नंबर रीड करपाक मेळटलो. सद्या तो नंबर देर इज नो युनिफॉर्मिटी इन स्पायट ऑफ हॅविंग अ लॉ इन प्लेस. And sometimes number gets deteriorated. So this number plates will protect vehicle from theft. Also enforcement tak bare padtale. The machine can read this number plates from far off. It will take 1 year installation. प्रत्येक महिन्याक आमी एक सिरीज घेता. से 0 to 1000 ऑक्टोबराक. सो अशे 12 महिने टील नेक्स्ट ऑगस्ट हे इन्स्टॉलेशन चालू आसतलें. दीस एप्लायज टू ऑल व्हेकल इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट व्हेकल्स. सर जे ओल्ड रजिस्टर्ड गाडयो आसा पयलीं आदी ज्यो रजिस्टर्ड केला तांकां नंबर प्लेट्स तांचे चेंज करता. हय, दीस हो प्रोग्राम बेजिकली इज फॉर ओल्ड व्हेकल्स ओनली. कारण न्यू व्हेकल्स कम विथ द कंपनी फिटेड HSIP प्लेट्स. सो दीस प्रोग्राम इज ऑल एक्झिस्टींग ओल्ड व्हेकल्स. आनी तेंच्यांनी ओल्ड व्हेकल्स आसा तेंच्यांनी कशे तरेन तेंकां कॉन्टेक्ट करता जाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्ट वचून. हय, तो प्रोग्राम आमी घालतले बेजिकली. सद्या फक्त आमी इंटेंशन घातलां आनी द कॉम्प्लायन्स कितें करपा जाय लोकांक तें घातलां. ताजे आमी दे वील पब्लिश इन नेक्स्ट वीक वील पब्लिसायज द कॉन्टॅक्ट नंबर ऑफ पर्सन हू वील गीव अपॉयंटमेंट सो दॅट पीपल डोंट हॅव टू वेस्ट टायम देर. वील मेक हावरली स्लॉट्स. देर वील बी अबाउट 10-12 slots. सो म्हणजे ऑन फोन people can choose a slot. Accordingly they will call so that waiting time कमी जातलो. सायड बाय सायड आमी ऑनलायनूय समज जातालें शक्य ट्राय करता सो दॅट हाव थ्रू पोर्टल समज अपॉयंटमेंट घेवंक मेळटा जाल्यार. बट दॅट वील टेक अबावट अ मंथ. बट इमिजिएटली आमी स्टार्ट करपाक सद्या आमी टेलिफोनाचेर अपॉयंटमेंट दितले फॉर द व्हेकल ओनर सो दॅट इनकन्विनियन्स इज नॉट कॉज्ड फॉर द पीपल.
हय आमी एज वी फिनीश इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ड्रायव बेजिकली एनफोर्समेंटच्या टायमार मागीर हे नंबर प्लेट्स आमी चॅक करतले ना ताका फायन आसा ओके So after after 1 year, yeah, because it is not proper.